मगो आणि गोविपाक दोनूय पक्षांनी सध्या बीजेपीक सहकाराचे धोरण उलोवन दाखयला। सध्या आसा ते सरकार युती म्हण सत्तेर आयला आणि युती म्हणूनच काम करचे पडटले म्हण मगोचो अध्यक्ष मंत्री दीपक ढवळीकार प्रुडंटाकडे उलयलो। दीपक म्हणटा दिल्ल्या खात्यांक फाटली 2.5 वर्सां आपणे पुराय न्याय दिल्लो। सहकार खात्यांत ताच्या परफॉर्मन्साचो प्रश्न नाशिल्लो। मिकीक उलयता ते कोतान ताका वयले खाते दिल्यार चलताले। सध्या ताका आरडीएची व्हडलीशी कल्पना ना। साश्टीत फुटिल्ली काँग्रेस, मिकीचो आदार आणि दुसरे वटेन मगोकडेन युती करून बीजेपीन काँग्रेसीक वडोवन 2.5 वर्सां फाटीं सरकार हाडलें। नवें मंत्रिमंडळ आणि खाते वाटपात मगोचें कॉपरेशन बीजेपीन कापलें आणि मिकीक भितर घेतलो। दोनूय पक्षांक कितें दिसता काय म्हूण पळोवंक प्रुडंट मगोचो अध्यक्ष दीपक आणि गोविपाचो मुखेली मिकीक मेळ्ळे। दीपक म्हणटा फाटलीं 2.5 वर्सां चल्लां तें युतीचें सरकार आणि युतीन दिल्लीं आस्वासनां बीजेपी आणि मगोक एकठांय तडीक लावची पडटलीं म्हूण ताणें याद करून दिली। आणि हांव हॅपी आसा म्हणून विचारपाची गरज ना, कारण हे सरकार युतीचें सरकार म्हणून सत्तेर आयिल्लें सरकार। मगो आणि भाजपाची जी युती जाली त्याच्या माध्यमांतल्यान हे सरकार सत्तेर आयिल्लें। फाटलीं 2.5 वर्सां काम केलें, त्याच पद्दतीन आमी सगळे जाण काम करून लोकांच्यो अपेक्षा पूर्ण करपाचो प्रयत्न आमचो आसतलो। जें काम हे सरकार दिता, मुख्यमंत्री दिता, तें काम करपाची हिम्मत आमी दवरिल्ली आसा आणि तें काम आमी करतले। सहकार खाते कापपा इतले आपले वायट परफॉर्मन्स नाशिल्लें। सगळ्या खात्यांक न्याय दिला म्हूण दीपक सांगता। तुमी कमी पडले खाते सांबाळटना तशें कितें अशें म्हाका जालें दिसना। खात्याक हांवें योग्य न्याय दिला आणि सगळ्याच खात्यांक योग्य न्याय दिला। खातें काडटले म्हूण ताका पयलीं खंय कल्पनाय दिवंक नाशिल्ली। दीपक म्हणटा ताची गरजूय दिसना। काडपा फाटलें कारण बी अशें कितें एक्सचेंज करपा फाटलें कारण अशें कितें सांगलेलें बी तुमकां? ना तशें म्हाका कांय सांगूं ना आणि म्हाका ताची गरज ना। मिकीक मात ताका दिला त्या आरडीए खात्याचो सद्याक कसलोच अदमास ना। काम कितें तें समजूंकूच खंय ताका आठवडो वयतलो। खातें दिलें तें बरें आहा, आमकां टायम जावं, फाटल्यो गोश्टी कितें कश्यो आसल्यो, फुडले कशें करपाक, ते फाटले गोश्टी कश्यो त्यो पयले बगर फुडल्यो गोश्टी करूंक मेळना न्हू। पयले फाटल्यो गोश्टी पळोवपाक जाय। म्हाका एक आठवडो तरी लागतलो त्या जाग्यार पळोवपाक घालपाक। मिकीच्या हिसबान मात ताची ताक पयल्यार ह्याच्या बरें खातें ताका दिल्यार चलतालें। घडये आरडीएंत परफॉर्मन्स दाखयल्यार ह्याच्या बरें मेळत म्हूण तो सध्या उलयता। आर यू हॅपी विथ द पोर्टफोलियोज काय तुमकां कितें बरें आनी जाय? पयशे आशिल्ले मनशाक कोणा नाका पयशे, आपल्या कडेन आसा म्हणून नाका म्हणिना न्हू। सगळे मंत्र्यांची एक इच्छा आसता बाबा आपल्याक कितें बरें मेळचें म्हणून, पूण म्हजी इच्छा तशी ना। म्हाका कितें दिलां तें म्हाका तेजें बरें करून दिवपाक दाखोवपाक जाय, तेन्ना म्हाका दुसरें मेळपाक शकता न्हू। आमची कॅपेसिटी दाखोवपाक जाय। घेतिल्ल्या खात्यांक न्याय दितले म्हूण दीपक आनी मिकीन मिडियाक सध्या तरी उलोवन दाखयलां। दोगांयची घुसमट जाल्या म्हूण मिडियांत खबरो येतात, मात खटकपा सारक्यो गजाली दोगांयनी सध्या तरी ऑन कॅमेरा उलोवन दाखयल्ल्यो ना। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। अंदूच्या इफ्फीचो सेट डिझायन करपाचे टेंडर चड दीस उक्ते दवरलेच ना। ईएसटीचे टेंडर प्रक्रियेचेर काँग्रेसीचो फुडारी दुर्गादास कामतीन दुबाव घेतला। फाटल्या इफ्फीच्या हँगराचेर 1 कोटी मोडिल्ले। ह्या वर्सा उक्तावण सुवाळो जावपा आशिल्ल्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियमावेल्यो गजाली जाग्यार घालूंकच 1 कोटी खर्च जाला। दुर्गादास म्हणटा हातूंत गुड्डुलसांव जाला। आरटीआय प्रश्न घाल्यार खंय ईएसटी सारकी जाप दिना। इफ्फीक मेळिल्ल्या कॅश प्रायोजकांची म्हायती दिवची म्हण दुर्गादास मागता। Our artist Sushant Tari was selected by Ministry of Information and Broadcasting for setting up as a set designer for the film festival. The ESG has come out with a tender almost for the same work on 16th of October and 15th of November, and the tender has been removed with a very short notice of last date of submission of bid. So it clearly shows there are malified intentions and there are financial irregularities. There has been undertaking been taken from some of the artists saying that tumi ह्या amount settle karat. The last year the hangar was set up just adjacent to the Kala Academy. It costed about just about a crore of rupees. And sources within ESG has revealed to us that worth crore of rupees upgradation has been done. For what? Either you are going to retain this as a stadium or auditorium. That is the first question mark.
And what is the meaning in upgrading the Shama Mukherjee Stadium in ESG? The RTI replies are not been replied. We have been sending RTIs in different names. RTI replies are not been given. In the last 2.5 years, let the government show a single film finance scheme which has been done under the ESG. Now, coming to the point, government should come out, ESG should come out with total number of cash. I'm mentioning the cash sponsorship what they have received for this FE. अमिताभ बच्चनान सुद्धा चिच्चे पडटले बाबा, फाल्यां आपलें नांव सुद्धा घाण जावंक हांव रावला न्यू चीफ सेक्रेटरी घेवपाक, कारण ताच्या नंतर फॉलोअप करून मुखार वचपाचें. आणि इफ गव्हर्मेंट इज नॉट डुईंग, आय विल अप्रोच हाय कोर्ट. कुळ कायद्यात केल्ली दुरुस्ती रद्द करची म्हण साताऱ्याचो आमदार विष्णू वाघान मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकाराकडे मागणी केल्या. कुळ कायद्यातल्या दुरुस्ती आड गोंयभर वातावरण तापता आणि जन आंदोलन जावपाचो भय आसा. ही दुरुस्ती रद्द करपाचे उतर लोकांक दिवचे म्हण विष्णून मुख्यमंत्री पार्सेकाराक निवेदन दिलां. कुळ कायद्याच्या सनसेट क्लॉजाचेर फेरविचार जावं येता म्हण आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार प्रुडंटाकडे निकतोच उलयला. गोंय विधानसभेन हालींच पास केल्ल्या कुळ मुणकार कायदो दुरुस्तीक लागून गोंयांत व्हडलें जन आंदोलन चालू जातलें अशी भिरांत भाजपा आमदार विष्णू सुर्या वाघाक दिसता. आतां एक सादारण म्हयनो 1.5 म्हयनो गेले उपरांत ह्या विधेयकाचे जे दुश्परिणाम आसतले ते जाणवपा लागल्या, ताजेर चर्चा जावपा लागल्या. कायदे तज्ञांनी, कुळ मुणकार संघटनेच्या लोकांनी, नामवंत अशा सदगृहस्थांनी आपली मतां ताजेर प्रकट केल्लीं आसात. गांवांनी विरोध जाता, राजपत्राची होळी जाता आणि खूब कडेन आमी पळयलां की अत्यंत प्रक्षोभक अशी भाशणां जावन सरकारच्या विरोधान एक वातावरण जाता. मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार गरीब घराब्यांतल्यान वयर आयिल्ल्यान ताका कुळ मुणकारांचे प्रश्न बरे भशेन खबर आसात अशें आमदार वाघ म्हणटा. हांवें मागणी केल्या आमच्या सरा कडेन की तुमी हेजी दखल घेवची. ह्यो ज्यो दुरुस्त्यो आमी केल्ल्यो त्यो दुरुस्त्यो रद्द करपाचें उतर हें लोकांक दिवचें आनी फुडल्या विधानसभेन कायदेशीर प्रक्रिया जी आसा ती पूर्ण करची. पण आमची ताजे कडच्यान अपेक्षा आसा की ही आमची भुमिका त्यांनी समजून घेवची आणि हें जें विधेयक आसा हें विधेयक आपूण रद्द करतलो अशें उतर दिवचें. जाल्यार गोंयची जनता तांकां मोठ्या सन्मानान माथ्यार घेवन नाचतली. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी. घेवया एक विराम.